देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. तुमी अर्देवर तरी थोड्यांनी सारला आसतलें मागण्यांत. आतां आमी बरोबर स्टार्ट करुया. हांव आयलां तर आमचे हात अशे उलटेन दवरुया, पाट स्ट्रेट दवरुया, पांय खाला दवरुया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोटां आसा थंयसून तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोवन येता. आनी सुस्कार तकलेसान पांय मेरेन भायर सोदता पूर्णपणे. वो खोल सुस्कार घेवया. ह्या सुस्कारांतल्यान आमी जेजूक अणभवता. जिवीत आमकां मेळटा, नाजाल्यार आमी मरतल्या. जिवितान आमी बरोवन येता आनी जिवीत आमचें सगळें आसा तें आमी परतून देवाक ओपून दिता. आनी ह्या घेण्यांत आनी देण्यांत आमी पवित्र जावंक पावता. आमी तर देवा काजीर जायत जाल्यार अदीक देवा सारकी जातली. आमी तर आमकांच एकवटून रावत जाल्यार आमी गोंदळांत पडटल्या. आमी नको कितें जावंक जाय पळय तें. आतां हें मागीर तें दुसरें हे भाशेन आमचे मदें एकपण ना. तर आमी बोगोर बदलत आसतल्या आनी हातून आमची वाड जावची ना. पूण देवा सवे तर आमी हाजीर जायत प्रत्येक सुस्कारान. ताका जेजूक आमी आमचे सवें घेवन जेजू सवे आमचें धरून आमी अदीक आनी अदीक ताचे खरें सारके सांदे जातल्या. हाका लागून सगलीं आमची चिंतना, सगलीं बरी वायट पोजडी सगळें जेजूच्या एकवटान भायर काडची. जेजूच्या एकवटान आमी जेजूक एकवटून रावची. कित्याक तो आमचे भितर आसा आनी तो आमचे भायर आसा. ताचे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. आनी आमी एक सोंपण कशें ह्या संवसारान दिसता, थोडो वेळ सादता आनी वेता. फकत देवाक वळखोवच्याक, देवाचो मोग अणभवच्याक आनी देवाच्या मोगान एकामेकाची सेवा करच्याक. देवाक वळखोवच्याक, देवाचो मोग अणभवच्याक आनी देवाच्या मोगान एकामेकाची सेवा करच्याक. वो देव सगल्याक आसा. हांव आसा, तो आसा. तर हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो अदीक वाडत वचोंक जाय आनी म्हज्या जिवाक ताचो अणभव घडटलो. तर आमी कशी उणी जातल्या ताका हाजीर जावया. तो आमचे सवे भितर बरोवन येता. आमी ताचे सवे रिकामे जावया सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे परी ताच्या आसण्यांत आमी एक जावया. तो आमचे सवे रिकता आनी आमी ताचे सवे रिगया. हे परी तो वाडत वेतलो, हांव उणो जायत वेतलो.
सगळी म्हजी चिंतां भावना चाल आसा तितली ताच्या नांवांत हांव भायर काडटलों आनी हे परी खुशे मनान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें खुशे मनान हांव सगळें भितर हातलें जेजूच्या ताब्यांत करीत रावतलों हांव ताचो गुलाम जातलों हांव ताचो चाकोर जातलों सायबीण मायन जशे भशेन म्हणलें हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे जेजू सारकी आमी अदीक आनी अदीक घडोवन येवं कित्याक जेजूनूच बापायचे पूर्णपणे येवजणेंत भाग घेवन बापाक जाय पळय तसो तो जियेलो बापाक तो खालती जालो आमी जेजू सगळें बापाक खालती जावया बापाची येवजण कितें तें आमकां हे परी कळोंक लागतलें तर आमी सगळो कोत जियेताना ओदरुशी आमचें सगळें वावुरता तर जो वावर देवाचो आमी कोत्ता आसतना आमी कश्टवतल्या तर हो कश्ट आमी आमचे सुरशीं दवरिनासतना ताचे सुरशीं दवरया आनी अदीकान अदीक ताच्या त्या एकवटान आमी वावरुया सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी अजाच्या बारा खाला आसा ती म्हजी शियात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों तर म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें तर ह्या एकवटान जेजूच्या सगळें सोंपें जावंक जाय पूण आमचो मनोभव कितें जावंक जाय आमी दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाची ल्हानवीक काळजाची म्हणजे नम्रतायेन आमी जियोवपाची तर ताचें जिवीत म्हजें सगळें वाडटलें ताचें सोत म्हाका सगळें स्पश्ट कोत्तलें आनी ताची चाल म्हजी चाल जावंक लागतली तर आत्म्याच्या मनाच्या आनी कुडीच्या पावंड्यार जेजू आमचें जिवीत आनी ताचे एकवटांत आमी तें जियेतले हांव जिवीत सोत वाट कोणूच बापाशी वचना म्हजो बगोर म्हजे वरवीं तर जेजूच्या एकवटान रावली प्रत्येक सुस्कारान भायर सोडटा तेन्ना जेजू 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 म्हणत रावंक या आनी सुस्कार भितर घेतना ताचें सगळें बरेंपण म्हणजे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता आनी म्हाका तो आकार आपलो दिता ज्या प्रमाणे हांवें ताच्या कुडींत तो खास बाग सांदोव जावन जिवचें हें तो म्हजें सगळें घडोवन हाडटा जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे देवाच्या पुता सारको हांव अदीक जावं तो सांदो ताचो हांव जावन प्रत्येक दिसा ताच्या एकवटान 100% प्रत्येक वेळा हांव जियेतलों पयले सुवातेर सुस्कार घेवन जेजूच्या नांवांत रावतलों आनी सगळ्याक हांव चतुरपणी पळयतलों आळसाय म्हजे सरशिली बेतिली कित्याक ताची कृपा म्हजें जिवीत चलयतली आनी ह्या परी ताच्या स्वतांत हांव जियेलो म्हणटोच अदीकान अदीक ताचो पोरजोळ ताचो उजवाड म्हज्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान सोत पळय तें कळीत जातलें पूण म्हाका कश्ट दोग खुरीस फाव जातलो तो आमी सो खुशेन पत्करया कित्याक जेजू सारको हांव जालोलो आसा आनी जेजू म्हजें जिवीत चलयता जेजू सगळें हांव मेलो म्हणटोच ताचें सगळें हांव पुनर्जिवन जातलो पूण प्रत्येक सुस्कारांत हांव म्हाका मोत्तां आनी जेजूक एकवटोन ताचें सगळें म्हजेच कुडीन हांव पुनर्जिवन जेजू सगळें जाता
ताचो आकार म्हजे सवें उदीकान उदीक घडोवन येता. तूं सगळीं म्हजी इंतेसांव, म्हजी चिंतनां आनी म्हजी चाल जेजूची जावन दी. जेजू तूं म्हाका हे परी घडोवन हाड. तूं जशे भाशेन बापायचे मोहिमे पासत जेलोय तेच भाशेन हांवूय बापाचे मोहिमे पासत तुज्या एकवटान जियेतलो. त्या एकचारांत मागीर आमी जियेतले. हांव एकलोच ना पूण सगलीं आमी सहभागीदारां जातले. सगलीं जाणां ताचे सवें वावुरतले आनी ताचे मिसांव आमचे मिसांव जालें. ताच्या बापाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी जियेतले आनी ताचे सर्गीचे राज आमच्या जिवितांत आयलां म्हणून परगट्टले. उलोवपाची मागीर गरजूच ना. म्हजें सगळेंच जिवीत जेजू जालें म्हणटच तो म्हजें सगळें सर्गीचें राज परगट्टलो. हांव फकत ताका सहकार करतलो. तर ह्या वेळार हो पयलो भाग आमचो संपलेलो आसा. दुसऱ्या भागान दुसऱ्या पारार म्हणून हितून ह्या मागण्याच्या आमी आतां प्रवेश करुया. वंप्याची वपार आमी धरया मनांत. वंपी कितें करता? वंपता आनी बी हिचोर पडटा तरे जमनीचेर, रस्त्यावेर. दुसरो म्हणजे खडकाळ, तिसरो म्हणजे कांटेरी जाग्यार आनी चवथो म्हणजे बरे जमनीचेर. हांव आतां बरी जमीन जालोलो आसा. तयार आसा देवाचें उतर आयकोन पत्करच्याक, समजोवच्याक आनी तें म्हज्या जिवितांत पाळच्याक. जेरिकेक थावन शिष्यांक घेवन जेजू लोकांच्या व्हड जम्या बरोबर वेताना बार्तिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुर्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. जेजू नाजरेतकार येता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताणें त्या कुरड्याक आपयलो. ताणें सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जोबो साडून आनी उडून तो जेजू सरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नदो दियेशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताच्या सांगाती चलून गेलो. ह्या देवाच्या उतराक आमी आजीर जाल्या आनी पूर्णपणे सितीदान तें आयकलें आनी म्हज्या मनांत तें चित्र पुराण हांवें आकारलें. आतां आमी तातूंत परतून प्रवेश करुया. ह्याच देवाच्या जेजूच्या घडणेंत. आतां आमी थंयसर आसा जेजू बरोबर. हिंचोत्तान येता आमी जेरिकेक थावन शिष्यांक घेवन
जेजू लोकांचे व्हडा जमे बरोबर वेताना हें पळय कितलें सांगलेलें आसा पळय तें जेरिकेक शिश्यां बरोबर लोकांचे उरपंजी बरोबर बार्तिमेस म्हणजे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुरडो रस्त्याचेर देगेर बिकेक बसून आसलो पूण तो पळय कसो जागृत जाता जेजू नाजरेतकार येता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर आनी सोबार जाणें ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो दाविदाच्या पुता म्हजी नदर म्हजी काकळूत कर तर आमी थंयसर आसा आनी हें सगळें आमी पळयता घोडेक आयनूय ताका सांगलां आसत बोब मारनाका रे गिरा पूण बोब मारली की ना जेजू आयकोनासतना रावना जेजू थांबलो आनी ताणें त्या कुड्ड्याक सांगलें दीर दूर आनी त्या कुड्ड्याक ताणें आपयलो म्हणटच ते आतांच ताका सांगूंक लागले आरे दीर दूर उठ तो तुका आपयता पळयात आपणाचो जोबो सांडून आनी उडून तो जेजूशी आयलो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें हांवें तुका कितें केल्लें जाय गुरुजी म्हाका नव्यान नदर येयशी कर ताका म्हणलें वच तुज्या बावडत्यान तुका बरो केलो आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताच्या संगाती चलून गेलो आतां आमी थंयसर आसलेले तर आमी जेजूक थंयसरूच सांगया सायबा म्हाका तुजी खोलायेन ओळख दी कित्याक त्या प्रमाणें त्या पावंड्यार हांव तुका एकवटोन रावतलो आनी तुजी चाल म्हजी चाल जावंक लागतली कित्याक तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव तुजो एक सांदो तुका हांव सहकार करून तूं तुजो कार्य म्हजे सगळें फुडें व्हर तिसऱ्या भागांत तिसऱ्या पारार ह्या मागण्याच्या आतां आमी प्रवेश करता ओतम्याच्या पावंड्यार प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी हाजीर जावया कित्याक ताचें इंतेसांव म्हजें इंतेसांव जावनी जातलेंच तो पळयात कितलो चतूर कितलो आजीर आसलेलो मनीस तो कोण बोब मारता तो आयकता काळजान थान कुडींत मनांत ओतम्यान सान तो बार्तिमेव कुरडो व्हडल्यान बोब मारता तो नको जेजू हिंचर आसा पळय तो पूण आवाजांतल्यान ताका कळटा की तो पासार जाता म्हणून ताका जेजू आपयता
बोब मारली म्हणटोच जेजू आमकांय आपयता. तुका हांवें कितें केल्लें जाय? म्हाका दिसोसें कोर. नोदोर येयशी कोर. तुजे भावार्था प्रमाणे तुका घडलें म्हणटा जेजू. वच. तो वेचा आसतना जेजू बरोबर वेता. जेजूचें इंतेसांव कितें? जेजूचें बरेंपण आमी अणभवलें की ना, आमी ताचो पाटलाव करूंक लागतले. हांव तर दुसरो मुद्दो म्हणजे जेजूची उतरां. पळयात, सोंसणीकायेची. दुसरो लोक बोब मारतलो ओगी राव म्हणून, पूण जेजून ताका आपयलो. आनी भावार्थाचो पळोवन ताका बरो केलो. ताचो रिस्पॉन्स कितें? जेजू म्हाका घडीक नदो दितलो. दिल्या उपरांत तूं ताचो पाटलाव करता. कुडीच्या पावंड्यार जेजू भाशेन एकदम भितरल्यान आजीर जावया. प्रत्येक सुस्कार आमी जेजूच्या कोठान रावतर जेजू जो इतलो आजीर आसा तें ताचें आजीरपण आमचें जावंक लागतलें. सोंसणीकायेन आमी दुसऱ्यांक समजून घेतल्या आनी तांचो भावार्थ आमी कितें करता? चडशीं वायटूच करता. तर हें सगलें आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून आतां हो वेळ सोंपोवया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतांची ताळटांक आशया दोळ्यांच्या पाटल्यांचेर लावया. परतून आसात कपाळार, दोळ्यांचेर, नाकाचेर, गालांचेर आनी गोमटेचेर दोळ्यांत. परतून आसात ताळयेर फाटी पर्यंत. व्हेरी गूड. कानाचेर लायात, दोरात. बरें. आतां भुजांचेर दोरात. दाव्या हाताचेर ओडात सकयल्यान. उजव्या हाताचेर हात ओडात. फुडल्यान
फाटल्यान दाव्या पांयाचेर ओडात. उजव्या पांयाचेर. व्हेरी गुड. मातशी दोंपराचेर धरात. मागणें कशें गेलें? सगळें आमी केलेलें आसा. जो सोणभोग घेतलेलो आसा. आतां आमी मागणें संपोवया आनी पवित्र भोजवणेंत भाग घेवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. रोखडेंच आतां स्टार्ट करुया. Jak namaskar koran, jak namaskar koran.
korat somyan. Yeat nomoskar korat. Yeat nomoskar korat. Yeat nomoskar korat somyan. Yeat nomoskar korat. Yeat nomoskar korat. Yeat nomoskar korat somyan. जेसू मोगळा, जिवीत तुझें म्हजें जिवीत जावन आसा. तुका हांव पोरणी पाठ करतां, तुका हांव नमस्कार करतां, तुका हांव वंदितां, तुका हांव आर्गां दितां. आनी म्हजें जिवीत तुझें जिवीत म्हणटो तें हांव तुकाच दितां. तूंच तुज्या आशिर्वादान म्हाका भर, तुजें बरेंपण म्हाका दी आनी तुजे गोठायेन, शक्तीन, धिरान आनी आदारान म्हजें जिवीत तुज्या एकवटान जिवंक म्हाका मदत कर. सगळी म्हजी गरजो, म्हजी मागणी, म्हजी इंतेसांव तुजें सगळें आतां हांव घालतां. तूं ती स्विकार कर आनी तूं जाणय पळय ते भाशेन म्हाका तें फावो कर आनी जाचे पासून हांव मागतां ताकाय. ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान सगळी आमची मागणी ताचे फुडें मांडया.
जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं पृथ्वीचे देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या पृथ्वीचे देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या ओसोक उकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे ओसोक उकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे उड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खोडां आच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खोडां जेसू सगल्यो आमच्यो गरजो तुजे फुडें दवरल्या उपरांत आतां आमी तुज्या उतराचेर नियाळ करता. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें मरण परजळायलें. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें मरण परजळायलें. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडलीं तेन्ना म्हाका पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. हय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परांत आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगटलीं. जशें
नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशें आमच्या गुलामांक परतून हाडटा सर्वेस्परा रोखडेंच रोडणे दुखांनी वंपतात ती गायन गावून कोत्तात लूण वेतां वेतां दुखां बरीच सोडली आतां घेवन वंपचें बी येतां येतां गितां गावन आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें सर्वेस्पोर अशें सांगता जाकोबा खातीर खुशालकायेन ताळयो पेटात राष्ट्राच्या दोनयांक जयजयकार करात पुरगोटात वाखाणात व्हडल्यान म्हणात सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोडयली इस्रायलाचो उरलोलो जमो तो पळयात उत्तरेच्या देशांतलीं हांव ताका परतून हाडटलों आनी पृथ्वीच्या पयशिल्या सिमांतावन हांवें ताका सगळ्यांक जमयतलों तांचे मोदें कुर्डी आनी थोंटी गोरबेस्त तशींच बाळून तेराक पावलोल्या बायलो एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो दुखां वारून ती भायर सरलोली बुजोवन दिवन हांव ताका परतून हाडटलों ती आदळून पडची नात तसल्या सरळ मार्गा वेल्यान हांवें ताका उदकाच्या व्हाळाशी व्हरतलों कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्राम म्हजो मालगडो पूत देवा लागीं मनशांचो संबंद सांबाळूंक तांचे खातीर पातकां पासत दानां आनी योद्न समोरपूंक जण एकल्यान महायाज्ञिकाक विचून नेमतात तोच ओसोक देखून ज्ञानारपणांत आनी चुकीन जियेतात तांचे तो चुचुरे करूंक शकता ह्याच पासत पोरजेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता तेच परी आपल्याय पातकां पासत ताणें योद्न भेटूंक जाय हो मान खरेंच आपणाकूच येवंक जायना आरोना परी देवान ताका आपोवंक जाय तेच परी क्रिस्तांनूय महायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना पूण जाणेन ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां तूं म्हजो पूत हांवें तुका आज जल्म दिला तेच परी आनी एक सुवातेर ताणें अशें ताका म्हणलें मेल्किसदाका परी एकलोच याज्ञीक तूं सासणाचो
जेजू तुवें सगल्यांक तुजें सगळें जिवीत दिलां आनी सगळीं तुवें बरींच केल्यां. कुर्डी थोंटी ओपोंग हें तुवेंच केलां. तुकाच तांकां आमी भेटयता कित्याक हे तुजे मोगाचे गूट तूंच जाणाय. तुजे स्वाधीन तांकां सगल्यांक कोत्ता. मागता जेजू आमच्या भावां भयणां पासत तीं तुजे कुडीन येतात आनी आमी हे भाशेन तुका अणभवंक लागल्या तर तांकां तूं बरी सावद भलायकी फावो कर. तुज्या एकवटान आमच्या मागण्यांतल्यान तांकां दवर आनी तुजो पवित्र आत्मो तांकां दिवन तांची चिंतनां उतरां करणयो तुजेय जावन दी. आनी ही बरी तांकां गोठाय शांती बरेपण उर्बा मेळो. आपुणूय तुवें कितलींचशीं दिलेलीं आसाय. काजाराच्या संस्कारांत आपलें जिवीत सारोवंक पाद्रीपणाच्या आपोवण्यांत तांचें जिवीत खूब समर्पूंक मोटवाशी जिवितांत आनी जीं कोण घरां आसात तीं बी काजार जायनासतना आसात पूण वावर कोत्तात तुका एकवटोन तितल्याय पासत आमी मागता जेजू. ताका सगल्यांक तुज्या मोगांत बाळगून दवर आनी तीं सगळीं तुज्या एकवटान आपलें जिवीत सारोवंक आपलीं चिंतनां आपली भावना आपली चाल सगळीं तुजे सवें दवरून तूं तांकां स्पर्श कर आनी भितरल्यान कुडीक ओतम्यांक मनाक तांचे आशिर्वाद दी आनी बरीं तीं खरींच बरीं जिवितां. मागता ज्या जोडयांक अजून भुरगीं नात तांकां पेकोवणी दी आनी तांकां भुरगीं फावो कर. मुरगट्टात जीं कोण भुरगीं नासलेलीं तांकां भुरगीं जाल्यांत आनी तुका वाखाणटात तीं. त्या भायर जीं कोण भुरग्यांनी देवान तांकां नेटयल्लीं आसा तीं सदांच उपकारी काळजान देवा तुका नमस्कार करता वाखाणटात येद्याण्या पासत. पूण आतां तांचो परामर्श करूंक तुजो पवित्र आत्मो तांकां दी आनी तांचें जिवीत तूं चलय जेजू. कित्याक तीं तर आपलेपणान जियेत जाल्यार आपण्यापणान तीं तांकां घडोवन हाडटलीं. तशें जावच्याक तूं दिनाकाय. तांकां राखांनी सांबाळ पांय मायक आनी तुज्या एकवटान रावन ताणें सगळें बरेंपण भुरग्यांक दाखोवचें म्हणून ही आमची विनंती. मागता भुरग्यां पासत जीं एकदम हुशार आसात पांय माय तांकां पिड्यार करची न्हय पूण तांकां
बरें पळय तें जेजू सगळें घडोवन येवंक तांकां मदत करची आनी जेजूतून तांकांय कर. कित्याक खूब फावटी आमी तशेंच कुड्डी आसता, आमकां दिसती पडना सगळें, पूण तुज्या पवित्र आत्म्यान सगळीं चिंतनां भावना चाल दवरून तूं तांची मनां उजवाडाय. मागता जीं अपंग भुरगीं आसात, तांचे मदें कसली तरी उणीव आसा, तांचो परामर्श करूंक मागीर पांय घोटाय दी. आनी जीं कोण भुरगीं जल्माकूच एकदम दुयेंत आसात, मेजर ऑपरेशन तांचेर करचें पडटा, असल्या भुरग्यांचो तूं परामर्श करचेचो, तांकां पेकोवणी दी आनी तांकां बरी सावध भलायकी दिवन मागता. जेजू मागता सगळ्या कैद्यां पासून. तरेतरेचे कैदी आसात, जे बंदखणींत आसात ते एक, थोडीं कारणाक लागून थिंचर आसात, थोडीं विनाकारण तांचेर घरांनी तशेंच घातलेले आसा, इनोसंट ती, पूण बंदखणींत आसात. तीं खूब कश्टावतात आनी तांकां कोणूच सुटका दिवंक ना. तर ह्या सगळ्या पासून आमी मागता जेजू तुजे आज बुडवे धाडून तांकां पयले सुवातेर स्पर्श कर आनी तांची चाल आदली आहा ती बदलूंक तांकां मदत कर. तूं सगळें जाणाय जेजू तांचें. आमी तुका फकत तांकां तुजें स्वाधीन करता. मागता जीं विधवां जाल्लीं आसात त्या आमच्या भावा भयण्या पासत. चड कठीण एकसूटपणान जिवपाक, पूण आतां तांकां मागणें केल्या उपरांत तीं जेजू तुका आयकोटोन आसात खरीं, पूण तुजें सगळें तीं करतात. आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका. मागता सगळीं आमचीं भाव भयणां जाणटेलीं जाल्लीं आसा तांचे पासत. जेजू तांकां तूं मदत कर. हे पिरायेर तांचो परामर्श करूंक तांचीं भुरगीं तयार आसूं, तांची काळजी घेवंक, तांचें सगळें पळोवपाक. त्या वेळार आपलेपणांत रावपाचें न्हय, पूण निस्वार्थीपणान जिवंक तांकां मदत कर.
जेजू मागता जीं आमचीं भयणां भावां दुयेंत आसात तांकां जेजू तूं राख आनी सांबाळ. तांकां स्पर्श करून पेकोवणी दी. ICUन आसात तांकां भायर काड. जीं कोण हॉस्पिटलांनी पडोन आसात म्हयन्याचे म्हयने तिजो सातात तांकांय पेकोवणी दी जेजू आनी तांकां भायर काड हॉस्पिटलांतलीं. आनी जीं कोण घरांत पडोन आसात जेजू तांकांय तूं स्पर्श कर. तांकां पेकोवणी कुडीची मनाची आत्म्याची दी आनी तांचें जिवीत तुज्या एकवटान दवरून तांकां घोटाय दी. मागता जीं आमचे पासत विनंती करता मागण्यांची तितल्याय पासत आमी मागता जेजू तांकां बरी सावद भलायकी तांणी मागलां तें तांकां फावो कर आनी तांकां सदांच राख आनी सांबाळ. जीं कोण आमचे बरोबर वावुरतात हांगसर तितल्याय पासत हांव मागता जेजू तांकां स्पर्श करून पेकोवणी दी कुडीची मनाची आत्म्याची आनी तांकां तुजो पवित्र आत्मो दिवन तांकां तुजे घोटायेन धिरान आदारान भर आनी तांचें सगळें तुजो वावर फुडें व्हरूंक तांकां मदत कर. कित्याक तांचे उद्देशी कितल्याच जाणांक बरेपण फावो जाता. जीं कोण दुयेंत आसात रोहिणी आनी हेरां तांकां तूं स्पर्श करून पेकोवणी दी जेजू. मागता जीं आमकां तोरी तोरीची मदत करतात आमची भाव भयणां तीं चिंतात बाजिलिके पासत बरेपण दाखोवच्याक घडोवन हाडच्याक ह्या सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागता. कित्याक तीं खरेपणी हे इमारतीची परवा करतात. तांकां सगळ्या जाणांक तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, He's a faithful friend, such a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, I can count on Him,
to the very end, to the very end. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. The storm clouds darken the sky, oh the heavenly train. I just keep trusting my Lord, He will never fail. Yes, Lord. Thank you for this new day and the energy that you have showered me with. Lord, your blessings are with me, and I feel so energized to be able to trust you and to give myself fully to you. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Lord, thank you for all the wonderful things that you are doing in the lives of all who are participating in the adoration. And all the prayers, Lord. For through them you have been touching our lives and been transforming them. Thank you, Jesus, for all that you are doing for each one of us to make us truly good instruments of your presence. Lord, we pray for those who are celebrating their birthdays today. Bless them, Lord. Protect them, guide them. Lord, we also pray for our brothers and sisters who are celebrating their wedding anniversaries. Bless them, Lord. Protect them. Make them more centered on you so that your love may flow in their hearts for one another, loving each other as you love them, as you love us. Thank you, Jesus. Bless those couples who do not have a child with one. Heal them, Lord, and make them fruitful. For those who have received a child after a long time, they are very grateful to you. And those who have been bearing children, Lord, we thank you for them. We pray for them that they may have the courage and strength in your presence to accompany them, to form them for you. Thank you, Jesus. We pray for children who are differently challenged. It's a challenge for the parents, but their love is also there for them. And that love is your love that is flowing through their body, mind and spirit to accompany their children in these difficult stages of their life. Lord, we pray for children who are born with defects and they need major operations. Lord, bless the doctors, the nurses and their parents. We pray for children who do not know what their future is, and so we ask you, Lord, to give them your spirit so that they may be able to know what your plans are for them, and in that way apply themselves for studies. And those who are giving exams to enter into different courses, bless them, Lord, too. Those who are doing their courses, or those who have finished their courses and giving interviews, Lord, give them what is due for them and guide them all along. Lord, we pray for those who are seeking partners. Yes, it is not easy sometimes, and they've been very hard-pressed, internally disturbed, full of anxiety. Touch them and give them their partners whom you have been forming for them. We pray for those who are in prison, some of them for right reason, others without any reason. And there's no one to intercede for them. They're just languishing in the prisons. It's a very difficult life. Lord, make things happen by which innocent people are out of the hospital, out of the prisons, and those who have been there, may they also have a change of heart.
We pray for the widows. Bless them, Lord, and protect them. We pray for those who have asked us to pray for them, those who are sick in the ICU, those who are languishing also in hospitals for many months, those who are at home in bed. Lord, touch them and heal them. Also those who are old, Lord, may their home people be very kind and merciful, because when they were young, they have taken care of the younger people. Now it's their turn to look after them. Sometimes very difficult, but Lord, make it possible for all of them, giving them your Spirit so that there is an order and harmony in their lives. We pray for those who have asked us to pray for them. Lord, bless them. And those who are helping us in various ways here, Lord, be kind to them, heal them, make them well and strong. For those who are helping us in various ways to look after the Basilica, bless them too, Lord. And now that we are getting ready for the Novena and Feast, help us all to make this a great event and a moment of being filled with your Spirit, so that we are rejuvenated in you and able to live your life in us. Thank you, Jesus. आर्गांदी निवास मोहिमा तुका जेजू, वो वेळ तुझे बरोबर आमी सारला, तुवें आमकां तुज्या आशिर्वादान भरली आनी आतां आमकां तुजी कृपा दी. सदांच तुज्या एकवटान जिवोवच्याक आनी सगळ्यांचें बरेंपण आमी पळोवच्याक. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवान नवो दोत्ता. सोयमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गोटा मुखार, थिरवाडो आमचो बाबा बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक दाच्या, मुरगोटून काळजान तोंडार वंदुया वाकाणुया. उंचोल्या तांचे मदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या, संस्कार खातेपणा मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें ताका सुरगीचो उणो दिलोय, सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा, एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला, तर तुज्या मास रक्ताच्या पवित्र गुणाची मुक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तावणाचो सोडवण्याचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुमचो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.